संगीत नितळ जर तेंब्या तेंब्यांनी मन बुलयता. संगीत गूंड बाय आशेन तिळ्ळ्यार पोरो खिणान तान बगयता. संगीत वाळचें वाळ सुळसुळ्यांनी खान भिजयता. संगीत थंडायेचें तळें पत्रायल्ल्या लारांच्यो मुदयो लोकयता. उदकान संगीताची कुणां पारकुंची जायती आसा देणी, पूण संगीताकच उदाक लेकून ऐक्योप्याची तान बगयतली उणी. अशें कोंकणी संगीत वळोवन येवच्या सुबीत बुंयथळार आपुरबायेच्या गवपी गवपिणीचें परिचय कर दिवचें कार्य जावन आसा दोरेमिफा. ह्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत. सांगचें कितें हाय हाय मुंबय शहराचें, बरोवन गेलां थंयसर बिरें दादल्या स्त्रियेचें. देखतां देखतां काळीजेक संगिता कुशीन आवडटलें आनी आज दोरेमिफाक ह्या काळजाक सादर करचें घडीत उदेलें. गवप्याक गवप्याच्या आवाजान गायन करूंक सलीस, सांगातच गवपिणीकी तशेंच. पूण गवपी जावन गवपिणीच्या रंगीन ताळ्यान आज त्याच नटनान हजारो काळजां मनां जिखचें भोव कठिनायेचें सवाल. पूण हें सवाल स्विकार करून यशस्वी जाल्लो एक श्रेश्ठ गवपी नट अभिनेत 2008 वयर कार्य सादर करून कोंकणी किर्तेचो बावटो संवसारभर उबोवन लोकांक पोटभर हांसोवन कुसाळां दुखोवन धादो शिकिल्लो लोकमोगाळ गावपी. चलयांच्या पात्रांत फामाद जाल्लो सोलो कलाकार मानेस्त केनेथ ॲन ॲग्नेल झुजाट उर्फ म्हणजे केनी मुंबय. तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. नमस्कार जूड. तशेंच दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व विक्षकांक केनीचो नमस्कार. मानेस्त केनी झुजाट एक वर्तें कोंकणीचें दिर्वें जावन आसा. तांणी केल्ल्या वावराक सबार प्रशस्ती पुरस्कार तांकां लाभल्यात. 1970 आनी 9 इसवेंत सोनू राज प्रोडक्शन हांणी आसा केल्ल्या हम सब एक हे ह्या हिंदी प्लेंत बेस्ट एक्ट्रेस म्हणजे श्रेश्ठ नटी एवॉर्ड तांकां लाभला. 1980 आनी 4 इसवेंत अत्तावर कला मंडळी मुंबय घटकातावन बेस्ट सिंगर एवॉर्ड तांकां लाभला. 1980 आनी 7 इसवेंत क्रॉस फाउंडेशन हांचे तावन बेस्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट प्रशस्ती तांकां लाभल्या. 2009 इसवेंत कोंकणी खातीर ताणें दिल्ल्या वावरा खातीर दिवो पुरस्कार तांकां लाभला. प्रस्तुत केनी महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्थेचे उपाध्यक्ष जावन आपली सेवा ते दिते आसात. अशें सबार देण्यांनी भरलेले मानेस्त आज आमच्या सांगाता आसतना तुमकां ह्या कार्याक परत हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं जूड. मानेस्त केनी, तुमचे संगी हांव संवाद सुरू करता. तयार आसात तुमी? हो, एवर रेडी. खुशी जाता तुमकां पळयतना, बारी खुशी जाली म्हाका. वैगी तुमच्या बाळपणा विशीं आमकां इल्लें सांगशात गी. म्हज्या बालपणा विशीं म्हळ्यार हांव जल्माला बॉम्बे. म्हजी आवय बापूय देरेबेलची. मायकल आनी रिया झुजाट दोगांय देवादीन जाल्यांत. आनी म्हाका एक भयण आसा. म्हजें हांव धाकटें 5 वर्सां धाकटें. तें आतां दुबय आसा, काजार जावन ताच्या घोव दुवे ओटू. आमची आवय सरल्या उपरांत आमच्या मावशेन आमकां रोजी वाज तिणें आमकां वाडयलें. तिणें आमकां व्हेलें तिच्या घरा आनी आमकां आपल्या भुरग्या भशेन आमकां दोगांयक वाडयलें. तिचो एक पूत आसा टोनी वाज, कॅप्टन टोनी वाज. पूण आमकां केदारच हें कळोवंक दिवंक ना कित्याक आमकां आवय ना बापय ना म्हणून. आमकां एकदम मोगान वाडयलें. आनी आज आमी जरी तर कोणाचो उडास काडटा आमच्या कश्टान तर आमच्या मावशेचो रोजी वाज तिचो, न्हय आमच्या आवय बापायचो. न्हय गे. वय. तुमच्या जिवितांत मोठो आदार तांचो आसा. वय. तुमी ह्या संगीतांत कशे रिगल्यात? म्हाका सदांच आशा आसली एक टिचर ना आनी एक एक्टर जावंक, आर्टिस्ट जावंक. पूण म्हाका म्हज्या मावशेचो या म्हज्या भावाचो म्हाका केदारच सपोर्ट मेळो ना. ती म्हणटाली नो, दिस इज नॉट फ्रॉम आवर टायप ऑफ फॅमिली ऑर लोअर पीपल डू. त्या दाळ आसलें तें कित्याक ते कशे पिक्चरान गेले म्हळ्यार तांकां वॅल्यू ना, तांच्या फॅमिलीक मान ना, रिस्पेक्ट ना, कांय ना. तर म्हाका सोडना. पूण हांव सदांच चिंततालो हांव एक आर्टिस्ट जातलो. खंय जाल्यार हिंदी कली भास, पूण हांव आर्टिस्ट जातलो. त्या वेळा पयले फावटी हांव हिंदी ऑर्केस्ट्रांत भितर सरलो. तातूंत सलमा आगा, रुना लैला, शमशाद बेगम, गीता दत्त हांची पदां म्हणून हांवें संवसार भोंवलो. आनी नांव जोडलें म्हळ्यार तातूंत कितें जाता, तातूंत आपलें नांव जायना
एक आर्टिस्टाचें नांव तुका खंय दिसांक पळोवंक मेळना, ग्रुपाचें नांव मेळटा. वय ग्रुपाचें नांव मेळटा म्हणल्यार आमकां नांव ना. तर हांवें चिंतलें कितें फायदो, म्हजें जरी तर नांव ना, म्हाका जाय म्हजें नांव जाल्लें. वय तर हांव कोंकणीन भितर सरलो. पयलीं हांव भितर सरलो मेंगलोरियन ड्रामांत. वेल नोन रायटर डायरेक्टर स्त्री रोज कारवार स्ट्रीट, तिचें नांव डेफिनेट तुमी आयकलां आसतलें. वय ती आतां खंय आसा आमकां गुत्तर आमकां. तिणें म्हाका पयले फावटी तिणें म्हाका कोंकणी मंचार म्हाका तिणें अवकाश दिलो. आनी ड्रामा जावन आसलो रक्ताचो शिराप, 1980 म्हाका दिसता या 81. त्या दाडा तिच्या ड्रामांत भितर सरलो मेंगलोरियन ड्रामांत. आनी थंय म्हाका चेडवांची पार्ट करूंक मेळ्ळी. आनी हांव हें सदांच चिंततालो की हांव चेडवाचीच पार्ट करतलो म्हणून, चेड्याची करचो ना. कित्याक? ना, कित्याक हांव कॉन्फिडंट नासलें की चेड्याची पार्ट करूंक म्हाका कॉन्फिडंट नासलें. म्हाका कोत्ता आसलें चेडू जावन हांव संवसार हाली जालो, पूण चेडो जावन म्हाका स्टेजीर आजून पासून म्हाका चेडो जावन उलोवंक एक्टींग करूंक म्हाका जायना जायना. पूण तुमी चेडवाच्यांचो रूपच जायचें म्हणल्यार आशा आली तुमकां. वय जावन ती म्हाका आशा आसली. तुमी इतले सोबीत आसात, इतली बरी पर्सनालिटी आसा तुमकां, पूण तुमी बायलांच्या न्हेसणारच प्रतिभा कित्याक तुमी दाखोवंक आशेल्यात? जरी तर हांव दादलो जावन स्टेजीर चडलो तर तुमी म्हाका एक्सेप्ट करूंक तयार आसात? कित्याक? तयार आसात? आसा आमी. म्हाका दिसता ना. वय कित्याक म्हळ्यार हांव हे सी आल्वारेसाच्या ड्रामांत, गोंयकार डायरेक्टर तो, तांच्या ड्रामांत हांवें एक हिरोचो रोल केला. ड्रामाचें नांव आसलें, तियात्राचें नांव आसलें तुजें दुरीग म्हज्या बाटान. आनी म्हज्या वटू हिरोईन बेटी नॅज, आदले फेमस तियात्रीस एक्ट्रेस, मेंगलोरियन तेही. लोकांनी म्हाका येवन सांगलें बॅक स्टेज की आनी ह्या पटी तुवें केला, नेक्स्ट टायम करनाका चेड्याचो रोल, यू वील बी आउट ऑफ द मार्केट. तर हांवें चिंतलें, आय ऑल्सो फावंड इट व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका तेचे कश्ट भोगले ते मेल रोल करूंक. कित्याक म्हळ्यार वेन हांव पद म्हणटाना आमच्या तियात्रांत कांतार आसात मदें, कांत म्हणटा ताका. ते कांत म्हणटाना बेटी आनी मोगाची सीन करता आनी कांत म्हणटा, हांव सीन करता आय एम टेकिंग माय ओरिजिनल पिच. मागीर ताणें म्हजो हात दामचो, ना कॅनी, म्हळ्यार ते म्हाका सांगता ना यू टेक युअर नॉर्मल कम टू अ मॅन. त्या दाड म्हाका उडास जाता, आय एम अ मॅन. तशें म्हाका आय एम नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल एज अ man on stage. I'm comfortable in normal life, of course. जाऊ दी. तुमी सडावत चेडवांचो तो रोल केलो, वय, पूण हे लोकांक दादोशी करूंक या तुमकां समाधान करूंक तुमी अशें करतल्यात? व्हेरी गुड क्वेश्चन जूड. जरी तर हांव एक रोल करतां, जरी तर म्हज्या भितर ते हॅपिनेस ना, ती खुशालकाय ना, तर हांव लोकांक कशें हॅपी करतलो? सारकें. So I should be happy to portray that happiness out to the audience. I'm an artist, so I should see to it that my art is come to the artist. They have accepted me in what I'm trying to do. I can't, because if I'm a man, if I'm doing a lady's role, I can't. हांव एक तकलेन चिंतून अरे हांव दादलो, हांव स्टेजीर सरता बायल न्हेसून, it will never be successful. When I dress up, now I'm talking to you as a man. Yes. If I go to dress up, the moment I start dressing up, my makeup is on, I'm completely into the character. I don't even think I'm Kenny. I think I'm a girl in that character. Correct. That is my plus point. Yes. आता तुमी ते इन्वॉल्व जाल्यार मात्र ते कॅरेक्टर करूंक तुमकां साथ जाता. वय, म्हटल्यार दादलो म्हणून चिंतून अशें चिंतला जायना तुमच्या लेकार. जायना, म्हज्या लेकार जायना. वय सारकें बरोबर. एक कुर्ल्यो विकताले मोगोरलें, कुर्ल्या विशीं कशें वर्णन करता ह्या पदांत आतां आमी आयकुया. उतरांनी ताळो आसा लॉरेन्स डी तिराकुल हांची. म्हापशा बाजारान कुल्ल्यो हांव विकता पांटिल्यांनी भरून. सगळे चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात, दोळे म्हाका मोडून. म्हापशा बाजारान कुल्ल्यो हांव विकता पांटिल्यांनी भरून.
सगळे चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात दोळे म्हाका मोडून चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय सोदांचे गिरायक वरोंच्याक येतात फकत कुल्ल्यो मोज्यो फाटल्या पोंदा हांव लिपोवन दोत्ता कुल्ल्यो दाटला खिच्यो सोदांचे गिरायक वरोंच्याक येतात फकत कुल्ल्यो मोज्यो फाटल्या पोंदा हांव लिपोवन दोत्ता कुल्ल्यो दाटला खिच्यो चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय म्हापशा बाजारान सोदां सवाई माणक्यो आनी गेल्यो पूण चेडे फकत घेवंक येतात हांव विकता त्यो कुल्ल्यो म्हापशा बाजारान सोदां सवाई माणक्यो आनी गेल्यो पूण चेडे फकत घेवंक येतात हांव विकता त्यो कुल्ल्यो चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय चेड्यांक त्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय तांबड्या लाकाच्यो वासूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय केनी तुमकां मंगळूर गोवा या मुंबय खंयसर वस्ती करूंक चड आशा डिफिकल्ट क्वेश्चन कित्याक? देखून बॉम्बे आसा हांव वस्ती करूंक म्हळ्यार हांव जल्माला बॉम्बे अँड आय लायक बॉम्बे सेकंड चॉयस इफ यू गिव मी आय विल से बँगलोर बट नो थर्ड चॉयस आय विल नेवर से येस टू गोवा आय डोंट लायक द प्लेस म्हाका ते गोंया म्हणल्यार म्हाका तो जागो म्हाका पसंद ना वय वय मँगलोर आय थिंक हांव चिंता केदाळे कित्याक मँगलोर येवन सेटल जायचें म्हणून पूण केदाळे चिंता म्हजी सगळीं फ्रेंड्स सगळीं सर्कल सयरीं बयरीं सगळीं म्हजी बॉम्बे आसात गांवांत येवन कितें करतलो परतून ह्या प्रायर म्हाका परतून टू पिकअप टू हॅव कनेक्शन्स म्हाका डिफिकल्ट जातलें देखून आय फील आय एम हॅपी इन बॉम्बे बट नेवर नो आय मे बी विथ यू ऑल वन डे नेगे वय केनी तुमी सांगलें गोवांत रावंक पसंद ना म्हणून वय पूण तुमी सडावत तुमची पोदां शुटींग जाल्लीं जावन दी आनी पोदां मोडलीं जावन दी गोवान त्या दाडा तुमकां तांचो फाटीबो कसो आसलो जूड म्हाका हांवें मँगलोरियन ड्रामांत हांवें म्हजी करियर स्टार्ट केलां पूण म्हाका इतलें एप्रिसिएशन मँगलोरियन स्टेजीर स्टार्टिंगान मेळ्ळो ना देखून म्हाका गोंयकारान म्हाका गाब्रू गोम्स म्हणून एक रायटर आसलो ताणें म्हाका पिकअप केलें आनी म्हाका फिलोमिना ब्राज ती आमचे शेजारी वेल नोन कॉमेडी आर्टिस्ट ताणें म्हाका एका ड्रामांत आशाची दशा त्या ड्रामांत ताणें म्हाका एक रोल दिलो आनी थंय म्हाका लोकान
मानून घेतलो हं. गोंयकार लोकांनी म्हाका मानून घेतलो हं. ऑफकोर्स आय एम ग्रेटफूल टू गोवा फॉर एक्सेप्टींग अ मेंगलोरियन वय at the same time I feel proud that a Mangalorean is there in the Goan dramas. नाही गे Okay, I always tell them हांव सदांच सांगता गोंयकारांक जाता आमचे कितें मेंगलोरियन गोंयकार जाता नाही गे पूण हांवें म्हणचें एका मेंगलोरियन तुमचे गोंयकारांची स्टेज वाडयली मू नाही गे बेटिनाज आसा हांव आसा आमी दोगां मेंगलोरियन आमी आसा गोंयकारांच्या स्टेजीर सो आय फील प्रावड आय एम अ मेंगलोरियन बट आय एम ऑल्सो प्रावड दॅट गोवा हॅज हेल्प मी टू अपलिफ्ट माय करियर. करेक्ट मानेस केनी तुमी म्हळें गोवान तुमकां वस्ती करूंक तितलें पसंद ना म्हूण कारण सांगीत की हांव एक थिंग कनेक्ट जायना दॅट प्लेस म्हाका जशें हांव गांवाक येता मेंगलोर येता आय कनेक्ट इमिजिएटली टू द प्लेस. हांव मेंगलोर म्हाका चड गुत्तो ना भोंवून न्ही पूण म्हाका कनेक्ट जाता ओके म्हजो लोक. वय पूण गोंयांत गेल्यार म्हाका तें हें ना कितें म्हज्या मतीन तें येना कितें हो म्हजो लोक ना. मे बी बिकॉज आय एम अ मेंगलोरियन आय फील दॅट वे आय डोंट नो. न्ही सडावत लोक चिंता तुमचे एक ते सरनेम म्हळ्यार जुजाट म्हणून तशें चिंता ना काय गोवाचे म्हणून लोक कांय चिंता की वय मस्त जाणां चिंतात म्हाका हांव गोंयकार म्हणून वय गे पूण उलयतना तांचे कडेन मेंगलोरियन लोकां कडेन उलयतना तूं मेंगलोरियन गे वय हांव मेंगलोरियन म्हणजे जुजाट कशें तें म्हाका उत्तना जुजाट कशें गे म्हणून ते डॅडी गिसारीचे सारकें सारकें मुखलें पद आसा हवा हवाई उतरांनी तळो आसा गब्रू गोमसांची हे आतां आमी आयकुया. Mombasa, ping pong, ui 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 ui. Kai bori goya asli, bombo येऊन नाव फोसली. चेडे हे बेकार भोंवतात म्हणून मोगान पडोन आसली. एक दिसा बॅक बी वचोन बसली, थंय बसतात बिस्ता तोसली. चेड्यांनी येवन म्हजी पोकाणां केली रे होसली. हाताक धरून ओडता पावा पावाई, भियोन हांवें म्हटलें पयसूच रावाई. कोत्तू बिये खोटें काजार जावाई, बोबू हांवें मारली हवा हवाई. हाताक धरून ओडता पावा पावाई, भियोन हांवें म्हटलें पयसूच रावाई. कोत्तू बिये खोटें काजार जावाई, बोबू हांवें मारली हवा हवाई. हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई. आतांची सोडून दावली, पयस वचोन उबी रावली. चेड्यांची चिंतना कोसली ती आतां म्हाका कवली. कोंतान तांकां ना मेवली, ते म्हणटले हांव पोवली. चेड्यांची जीत हांव खेवली, हांगा येवन पावली. मोगाची पयली माताक येसाई, वगलो तांकां जाई बेकार आसाई. सिरविस्ते कोरिना कसली किसाई, बायलो सिरवीस करून गोवाक पोसाई. मोगाची पयली माताक येसाई, वगलो तांकां जाई बेकार आसाई. सिरविस्ते कोरिना
पिसाई बायलो सर्वीस करून गोवाक पोसाई आदी दादले काजार जाताले व्हंकलेक सूख ते दिताले सकाळी फांत्यार उठोन ते कामाक वेताले वेळ पडतकच ते येताले गरम उदीक ते नाताले बायलेक गोठवेंगेन धरून किस्ते घेताले कसली पूण तुमी सर्वीस करात रे काजार जावन बायले सुखान बरात रे उतरां ही मोजी मोतीन धरात रे आमगेर येवन म्हाका तुमगेर व्हरात रे कसली पूण तुमी सर्वीस करात रे काजार जावन बायले सुखान बरात रे उतरां ही मोजी मोतीन धरात रे आमगेर येवन म्हाका तुमगेर व्हरात रे दे बरें करो केनी तुज्या सोबीत पोदाक. केनी तुमची डॅडी आनी मम्मी खंयच्या गांवची? दोगांय देरेबलची. हांगाचीच वय. कुडियाळची. वय. म्हाका तुमचें नांव कितें तें केनेथ ॲन ॲग्नेल झुजाट हें कशें आयलें? ती एक स्टोरी आसा. केनेथ ॲन आग्नेल झुजाट. हांव म्हज्या आवय बापायक तांच्या काजार जावन 20 वर्सां जल्माला. वय गी. वय. हां. आनी म्हज्या आवय खंय सांतान म्हळ्यार आमच्या मोरयेची माय तिचे कडेन मागलें खंय आनी फादर आग्नेलाची नांवें करताली. आनी हांव जल्माला ऑन सेंट ॲन्स फीस्ट डे 26 जुलय. तर म्हजें नांव केनेथ मागीर घाल्लें. म्हजें नांव म्हज्या बर्थ सर्टिफिकेटार ॲन आग्नेल केनेथ झुजाट. पूण ॲन इज सांतान. सो तें गुर्तना म्हाका कित्याक कशें चेंज जालें. मागीर 1968 म्हजी भयण जल्मल्या उपरांत तें केनेथ पयलीं आयलें रेजिस्टरांत. आतां म्हाका ती नोट आसा खंय इगर्जेच्या रेजिस्टरांत केनेथ ॲन आग्नेल झुजाट आसा. पूण पयलें ओरिजिनल नेम आसलें ॲन आग्नेल केनेथ झुजाट. तर ती स्टोरी. पूण तुमच्या पासपोर्टार बरा ॲन आग्नेल केनेथ करेक्ट आसा. केनेथ नाही गे. आसा. जावन दे. भोव बरें. ती स्टोरी आमकां आयकूंक मेळ्ळी तुमच्या वय हातान. वय. तुमी येदोळू लगभग कितले आल्बम तुमी रिलीज केल्यात? हांवें ऑडियो म्हळ्यार 8 आनी विडियो 2. आतां म्हजी भक्ती गिताची एक आल्बम भायर सरता. रेकॉर्डिंग जालां. एक 2-3 सिंगरांचे डबिंग बाकी आसा. फेब्रुवारीन रिलीज करतलो. खंयची पदांची की? वय भक्तिगीत. भक्तिगितांची. भक्तिगितांची. आनी तातूंत 15 भक्तिगितां आसात इंग्लीश आनी कोंकणी. एक 9 दिसता म्हाका इंग्लिशांत आनी 6 कोंकणींत. आनी हो आल्बम फुल्ली स्पॉन्सर केला T3 अर्बन डेव्हलपमेंट. वय मिस्टर VP लोबो आनी स्पॉन्सर केला. ताच्या उपरांत हांव म्हजी 10वो आल्बम काडटा. नांव आजून चिंतून हांवें. तातूंत 12 पदां आसतलीं. आनी एक सांगायचें म्हाका हांव आल्बम काडटा इतले चड जावन गोंयकारांची पदां आसतात तातूंत. वय. पूण म्हाका आज पासून म्हाका खंयच्याय गोंयकाराचो सपोर्ट मेळूना. वय गे. ना. हांव आल्बम काडटना हांव स्पॉन्सरां कडेन वेतां आनी आज पर्यंत म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा फक्त मेंगलोरियनाचो. आनी ओन्ली मेंगलोरियन्स. गोवन्स नेवर. maybe very rarely but that you can't mention it. Okay, पूण म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा मेंगलोरियनाचो. and I'm very grateful to the Mangaloreans for supporting art. मुखलें पद आसा भोव अपुर्बायाचें मिस केन्या. उतरां आनी ताळो आसा गब्र गोमसांची. हें आतां आमी आयकुया.
हुशार चेड्यांची थोडी म्हाका खबर मेवल्या बोरी ते गोंयमो करून चड हुशार सोदतात म्हजे असली पोरी चेडवा हिंदू मुसलमाना सांग कित्याक बोलतात तोरी हांवें तांकां विचारत तशी सांगूंक लागली म्हाका रडोन दुखाच्यो जोरी थोडे दोतोना म्हूण कोत्तात पोरो थोडे बोरोस पियेतात सोरो थोडे म्हणटात बॅकग्रावंड कितेंय जावं चेडूं बरें आसल्यार पुरो थोडे दोतोना म्हूण कोत्तात पोरो थोडे बोरोस पियेतात सोरो थोडे म्हणटात बॅकग्रावंड कितेंय जावं चेडूं बरें आसल्यार पुरो तुम्ही येदोळू लिखलेल्या पदापैकी तुमचे पसंतीचे पद तुम्ही पसंत केले. हांव चड पदां बरयना बरयल्या उपरांत हांव बरयल्यार हांव आनी कोणा म्हजो एक फ्रेंड आसा ताका दिता हांव टू गो टू इट टू एडिट द सॉंग ऑर टू कट द सॉंग थीम आयडिया म्हजी पण वॉट आय वॉन्ट फायनली आय एम नॉट व्हेरी गुड एट रायमींग ते एंडींग रायमींग आसा पळय तें म्हाका समा बसोवंक म्हाका जायना पूण हांव बरयतां आनी मागीर त्या फ्रेंडाक दिता ताचें नांव कॅरी फेर्नांडीस मागीर तो म्हाका समा बसोवन म्हाका तें पद दिता. म्हजें बेस्ट पद आज पर्यंत म्हळ्यार बॉम्बिल मेरी विक्टर कॉन्सेसियाचें तो ताचें पद ते खंय गेल्ल्या कडेन तें हिट आनी एक सुपरहीट जालां आनी एक गोंयकारांचें पद आसा टाका टाका डूम तें हिट जालां तांणी तें बरयलां लॉरेन्स दे तेराकोल म्हणून तांणी एक दोन लाईन गाऊन सांग दाखयशात गी बॉम्बिल मेरी गी खंयचे पद गांवांत हांव आसतना नांव म्हजें मेरी आतां हांव लंडनची लंडन मारी चेडे म्हाका म्हणटात वी लव यू मारी तांची हांव करतां पळय कुर्ल्यांची कडी 15 वर्सां भरतना हांव लंडनाक पावली थंयसर एका सायबाकर हांडयो घासूंक रावली सायब म्हाका म्हणटा बेबी वाय डोंट वी मॅरी सायबाची रे मारली शेंडी चायनाका धांवली. भोव बरें तशें सबार तुमची पदां युट्यूबार वळटात वय. आनी हजारोनी लोक तुमकां पसंत करता खंडीत जावन तुमकां हांव शाबास म्हणटा. हांव शाबास म्हणटा म्हज्या व्ह्युअर्सांक म्हज्या ऑडियन्सांक वय तांणी म्हाका एक्सेप्ट केला देखून हांव आज सांगा तुमच्या मुखार. खंडीत तुमी लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स हातूंत नांव दाखल करूंक प्रयत्न केल्लें ह्या विशीं आमकां इल्लें सांगशात गी. बरें क्वेश्चन जूड. लास्ट 5 years हांव प्रयत्न करून आसा लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत म्हजी एंट्री जावंक. हांवें उण्यान उणें 2800 ताचे वयर शो केल्यात एज अ लेडी ड्रेस्ड अप एज अ लेडी. प्रॉब्लेम हेंगे म्हळ्यार म्हाका तांकां लेटर जाय फ्रॉम द डायरेक्टर्स हूम आय हॅव एक्टेड आनी more than 1,500 shows are from the directors who already dead and gone. सी आल्वारीस तो आसा लेट प्रेम कुमार आसा गोंयकारांचो प्रेम कुमार आनी आल्फ्रेड रोज आसा अनिल कुमार आसा एम बॉयर आसा हे सगळे नांत. ओके सो पूण आतां हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केला आनी तांणी म्हाका सांगलां तांच्या फॅमिली थ्रू कोणाची तरी लेटर हाड आनी वील गिव यू एन एंट्री. तांची एंट्री ओन्ली इन द मंथ ऑफ जून. सो आतां ह्या वर्सा जायना नेक्स्ट इयर आय वील ट्राय. म्हणजे सगळी कागदां पेपर वर्क एवरीथींग रेडी ओन्ली दीज लेटर्स आर रिमेनिंग. तें जाल्यार म्हजी एंट्री जाता. जावन दी तें जाता तितले बेगीन जावन दी आनी रेकॉर्ड करून आमचें कोंकणीचें नांव उंचायेक पावया म्हणून खंडी जावन आशेता. देव बरें करूं जीव. तुमी सडावत चेडवांच्या नेस्तार सोंपतात वय आनी कोणी म्हणी लोकांनी तुमकां प्रशंसा केल्ली या टिका केल्ली आसा गी. ना म्हाका सदांच एप्रिशिएशन मेळ्ळां. वय गे वय कित्याक हांव न्हेसतना हांव इवन द मायन्युटेस्ट पार्ट ऑफ वॉट हॅज टू बी ड्रेस्ड आय टेक केअर ऑफ इट. इवन नेल पॉलिश इवन म्हज्या हातांचे लो हांव काडटां वॅक्सिंग करतां. ओके इज नॉट दॅट हांव तशें न्ही कितें आजकाल चेडे येतात स्टेजीर चेडून न्हेसून मस्त जाण आसात पूण तांकां पळय तूं न्हेसतात कशें तें हाताक लो आसता हरद्याक लो आसा पांय लेग शॉर्ट ड्रेस घालतात वॅक्सिंग करिनात जे स्टॉकिंग जालनात. हांव म्हणटा बायलांची मोकरी करनाकात. ओके तूं स्टेजीर येताय एक बायल न्हेसून बायली बरी न्हेस आनी येनाका जायना जाल्यार करनाकात. सारकें तुमी सांगताना म्हाका असो येयलो थोड्यांची लेडीज ड्रेस घालतना तेणे लोवीन दिसता नेंगे. तुमी देखून आमच्या
स्त्रियांक तवलो मर्याद तुमी दिते आसात जाय की शबास म्हणटा तुमकां. देव बरें करूं. तुमी सबार स्टेज परफॉर्मन्स दिते आसतात आनी त्या दाडा हाय हिल्ड ते सँडल्स घाल्ल्या वेळार कमी पडले म्हणे आसा की काही म्हणी पयलीं सो तर हांव हाय हिल घालीच ना. घालना तिगे रॉंग इन्फॉर्मेशन. जाऊ दे जाऊ दे. पूण पडलें आसा. हा. हांव पडलां. पडला म्हणचे की पडल्या म्हणचे मागीर हां ते हांव स्टेजीर आसतना पडलें न्ही. पडल्या वय तेन्ना पडल्या स्टेजीर. आतां असो न्हसून पडून हांव वय चिडून न्हसून पडल्या. सारकें. तर म्हळ्यार एक पटी मस्त वर्सां पयलें बॉम्बे एक शो आसलो. बॉम्बे दिसता म्हाका. बॉम्बे एक शो आसलो आनी पद म्हणटा पडदो म्हज्या पांया सिरकालो शिरकालो आनी हांव पडलो पयल्या वर्सार या सेकंड वर्सार कितें की. आतां लोक आसूंक लागलो. आतां लोकांक उरता हांव पडलो म्हणून पूण म्हाका दाखोवंक नाका लोकांक हांव पडला म्हणून. हांव उठलो म्हणजे पद कंटिन्यू केलें स्टॉप करूं ना. पूण तिसऱ्या वर्सार परतून हांव पडलो. म्हळ्यार लोकांक दिसलें हे एक्ट. ते पास जालें. बारी शाणो तुमी न्ही बारी शाणें हांव वा शाणे चिडून न्हसून. वय वय सारकें सारकें. थोडो लावे सांगितलं म्हाका गुणावन दवरले तुमी. जाऊ दे. बोंबील मेरी विशांत मानेस केनी कितें सांगता ह्या पदान आयकोवया. उतरां आनी ताळो आसा मानेस विक्टर कॉन्सेसो हांची. गावांत हांव वाचतना नांव म्हजें मेरी. आतां हांव लंडनची लंडन मारी. चेडे म्हाका म्हणटात वी लव यू मारी. तांची हांव करता पळय कुर्ल्याची कडी. 15 वर्सां भरतना हांव लंडनाक पावली. थंयसर एका सायबाकर अंड्यो घासूंक रावली. सायब म्हाका म्हणटा बेबी वाय डोंट वी मॅरी. सायबाची रे मारली शेंडी चायना गांव गावली. 15 वर्सां भरतना हांव लंडनाक पावली. थंयसर एका सायबाकर अंड्यो घासूंक रावली. सायब म्हाका म्हणटा बेबी वाय डोंट वी मॅरी. सायबाची रे मारली शेंडी चायना गांव धांवली. गावांत हांव वाचतना नांव म्हजें मेरी. आतां हांव चायनाची चुई चुई मारी. चायनांत हांव येवन म्हजी फजेंत जाली. सगळो दीस चायनी चुई चाय चाय चुई करी. चायनिजाच्या घरा सायबा दिवडाची कडी. घडी घडी खावन सॉलिड जाली म्हजी बॉडी. बॉडी पळोवन चायनीज एकलो मारी लागलो उडी. चुई करून दाग दिवन आफ्रिकाक पावली. चायनिजाच्या घरा सायबा दिवडाची कडी. घडी घडी खावन सॉलिड जाली म्हजी बॉडी. बॉडी पळोवन चायनीज एकलो मारी लागलो उडी. चुई करून दाग दिवन आफ्रिकाक पावली. गावांत हांव वाचतना नांव म्हजें मेरी. आतां हांव आफ्रिकाची खापरी मारी. खापऱ्यामध्ये हांव रे बाबा एकलीच गोरी. खापऱ्यामध्ये रावंक जायना व्हेरी व्हेरी सॉरी. गांव सगळो भोंवून बाबा तकली हिरार जाली. मुंबय वचून चिंतला कसलो वेपार करी करी. देखून आतां फॉरेन सोडून इंडियाक हांव पावली. एकलो म्हणटा मुंबय बसून बोंबील विगो मेरी. गांव सगळो भोंवून बाबा तकली हिरार जाली. मुंबय वचून चिंतला कसलो वेपार करी करी. देखून आतां फॉरेन सोडून इंडियाक हांव पावली. एकलो म्हणटा मुंबयांत बोंबील विगो मेरी. देव बरें करूं. मानेस केनी तुमकां. केनी रेड मुवमेंट्स सवालांचो सलाद प्रारंभ करयांगे. ओके रेडी.
एक सवाल एक जबाब. जायत तुमची हाईट कितली? 6'3". वय गे. वय शुजाची साईज 12. 12 इंच. येस 1 फीट. 1 फूट ये देवा, तितलं लांब पाय तुमचे. व्हडले पाय. बारी खुशी झाली. तुमचे करियर प्रारंभ जाल्लें वर्स. 1979. फेवरेट टाइमपास. सिंगींग, मागीर सोडणो. कुकिंग अँड इटींग. वय गे, इटींग आसा. जावन दी. पसंदेचे काण. सरपतेल, दुकरा मास, पक्का एनीथिंग मंगलोऱ्यान. एनीथिंग विथ पोक. पक्का मंगलोर. जावन दी. पसंदेचो जागो. सद्याक बॉम्बे. बॉम्बेंत काही म्हणे पर्टिक्युलर प्लेस आसा गे? ना, ना. बॉम्बे. तुमचे आदोरे सोपान. आदुरें सोपान म्हाका हिंदी फिल्मांनी वचूंक मस्त मोन आसलें. म्हाका हें सोपान पुरें करूंक जावना, कित्याक म्हाका म्हज्या घरच्या मनशांनी सपोर्ट दिवना. पूण आज म्हजो भाव म्हाका पळयतना स्टेजीर म्हणटा, वी नेवर टॅप्ड युअर टॅलंट. करेक्ट. म्हळ्यार त्या दाडे जरी तर तांणी म्हाका एनकरेज केलें जाल्यार सपोर्ट दिलो हांव जाल्यार. खंय तरी फिल्मांत आसता आसलो. सारकें. तुमच्या मोगासो गवपी या गवपीण. तुमकां गोंयकार जाय की कोणी मेंगलोर जाता, कोणी जाता. हांव चड ल्हान आसतना आमी गोंयकारांची पदां आयकून आमी व्हड जाल्या. जेरोम डिसूज ऑफकोर्स, बट अदर दॅन दॅट आल्फ्रेड रोज आनी अँथनेट मेंडेस दोगां, ही तेगां. होय. तुमच्या उतरांनी सांगचे तर केन्नी झुजाट म्हळ्यार कोण? एक सादारण व्यक्ती, सिंपल ह्युमन बींग, आनी लोकांच्या मोगान म्हाका हांगासर पावयलां. नाही गे. थँक्यू. तुम्ही ऋणी आसात लोकांक केदाळाय. केद्दाळाय नाही गे. लोक आसा म्हण हांव आसा. वय सारकें. केन्नी तुम्ही म्हज्या 10 सवालांक बरी जबाब दिल्या. वय गी न्ही? वय खंडी दिल्या न्ही? खंडीत. तर तुम्ही दायज वर्ल्डाच्या तर्फेन आणि संगताच रेड मुवमेंट्स हांच्या तर्फेन ही मोगाची काणीक तुम्ही घेजय. देव बरें करूं जीवड. मोगाच्या वीक्षकांनो, मानेस्त केन्नी सांगत हांगासर संवाद मुग्धवना. परत येवच्या हप्त्यान आमी मेळया. पळयत रावा दैज वर्ल्ड TV 24/7.